दिवचले वाळशी वाठारात मोटारसायकल आणि कारमध्ये जाल्ल्या अपघातात मोटारसायकली वयले दोग जाण साल्वार जाले। अपघातात वाटावल्ले दोगूय जाण मूळ गुजरातांतले आशिल्ल्याचे मुखार आयला। पळयात। हो अपघात मंगळारा सांजे दिवचलच्या मेन रोडाचेर वाळशी वाठारात घडलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गुजरात राज्यांत नोंदणी जाल्ली मोटारसायकल म्हापशेच्यान दिवचलच्या दिकेन येताली। वाळशी गांवांत जो रस्तो गेला त्या जंक्शना कडेन पावतकीच थंय त्या जंक्शना कडेन यू टर्न घेवपी एक कारीक हे मोटारसायकलीची नेटान धडक बसली। हे धडके बराबर मोटारसायकल चलोवपी आनी ताचे फाटल्यान बशिल्लो मेळून दोगूय जाण रस्त्याचेर पडून किरकोळ जखमी जाले। नशीब बरें म्हूण दोगूय जाण ह्या अपघातांतल्यान सुखरूप वाटावले। ह्या अपघाताची म्हायती मेळटकीच दिवचल पुलिसेन घडणूक थळार येवन अपघाताचो पंचनामो केलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हे जे ह्या अपघातात जे किरकोळ जखमी जाल्यात ते दोगूय जाण गुजरात राज्यांतले आशिल्ल्याचें कळटा, मात तांचे विशीं चड म्हायती अजून मेळूंक ना। ह्या अपघाताचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।